मायनिंगचेच मिटींग जाली आयची टोटल मायनिंगाचेर मिटींग जाली. टोटल रिव्यू मिटींग हांवें चॅर केली. मेजर मिनरल्स आनी मायनर मिनरल्स. मेजर मिनरल्स जे आमी ब्लॉक्स दिल्या त्यांचे बारीक बारीक इश्यूज आशिल्ले सगळ्या कंपनीचे त्यांचे हर्डल्स स्ट्रीमलायन करून रिजॉल्व करपाक लायले. फ्रॉम कलेक्टर पासून ते आमच्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंट पर्यंत सगळ्यांचे रिजॉल्व जाय दिले. सँड मायनिंगाचो इश्यू जो आहा पयलीं CRZ परमिशना खातीर अडकला. म्हणजे CRZ परमिशन एक परव्यू इन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, पण आमी प्रयत्न करता ते परमीट जाले काय तो इश्यू रिजॉल्व जातलो. त्या बरोबर लॅटरायट मायन्स ज्यो आहा पयलीं तांचेय विशय रिजॉल्व जावपा खातीर एक हांवें आतां सिंगल विंडो क्लियरन्स ताका मायन्सांच्यान दिवपाचो EC एप्लाय करपाक जाय. ते आयज मायन्साक इन्स्ट्रक्शन दिलां. 28 एप्लिकेशन EC खातीर पेंडींग आशिल्ली. मायन्स डेप्युटी डायरेक्टर मायन्स फॉलोअप करतलो EC बरोबरी ते रिजॉल्व करचें. लिगल लॅटरायट मायनिंग, सँड मायनिंग हे सगळें सुरू जावचें त्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आमचो प्रयत्न करतले. सेम तुमकां क्रूज मेळ्ळा आयज कित्याक खातीर पुलीस प्रोटेक्शन गावना म्हणटा तेन्ना इल्लीगल सँड एक्सट्रॅक्शन जालें काल एक मेळ्ळा. ताका ऑलरेडी सेम क्रूज मेले मेळ्ळो तुमकां क्रूज आतां म्हाका तेजे वेरियस कामां आसतलीं त्या खातीर तो मेळटा न्ही. तेजे ना, काल ताणें एक कामां आसतलीं जाल्यार ताका लागून तेजो होम मिनिस्टर काल ताणें एक इन्सिडंट जालो पळय तो तुमकां नोंद ताजे ते इन्स्ट्रक्शन्स घेतला. ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला. पीएम सर ते रिशफलाचे कितें आहा अपडेटा कितें सर सेम एवरी नाव एंड देन विचारीत आसा कोण नाल्यार कोण कितेंय तरी सांगा हय वो ना ना जाल्यार हय इतलेंच. तर जुमला इट इज चलो बरें. पाय पया तुमच्या पाय पया थँक्यू सर.